कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावं कमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं कमचे कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावं कमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं कमचे कारण कार्मेल किरण तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव दैवीक मिसाव हाडू बेसाव हरसिल्ले जावं ताचे पवित्र नांव हरसिल्ले जावं ताचे पवित्र नांव गावान गाव पुत्रांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा गावान गाव दैवीक मिसाव हाडू बेसाव हरसिल्ले जावं ताचे पवित्र नांव हरसिल्ले जावं ताचे पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावं कमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं कमचे कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावं कमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं कमचे कारण कार्मेल किरण वीक्षकांनो तुमकां म्हजे मोगाचे प्रणाम देवाचें उतर आयकूंक आनी नियाळ करूंक तुमकां मोगाचो स्वागत आज आमी नियाळ करचो वांजेल जुआंवचो वांजेल अध्याय 3 सासणीक जिविता विशीं सांजू हांव भोव गुणायेन विवरण दिता तर हो वांजेल हें वाचप आयकूंक नियाळूंक आमी आयतें जावया अध्याय 3 जुआंवचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 30 आनी 1 तावन 30 आनी 6 पर्यंत जो कोण ऊस तावन येता तो सगळां प्रास व्हरतो जो कोण भुमी तावन उपजाता तो भुमीचो आनी भुमी विशांतच ताचें उलोवणें जो कोण सर्गी तावन येता तो सगळां प्रास व्हरतो आपणे पळयल्ल्याची आनी आयकल्ल्याची तो स्वता साक्ष दिता तरी पूण ताची साक्ष कोणच स्विकार करिना जो कोण ताची साक्ष स्विकार करता तो देव सतेवन मन रुजू करता जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता कारण देव ताका पवित्रोत्म दितना माप मेजप नासतना दिता बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर्व वस्तू पुताच्या अधिकारा खाल केल्यात जो कोण पुताक सदमानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा जो कोण पुताक काल जायना तो सासणीक जिवीत देखचो ना पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जुआंवच्या वांजेलांतलीं अर्थभरीत उतरां आमी आयकलीं अकरेचीं 2 वाक्य आमच्या नियाळाक आज आमी काडचें तर जो कोण पुताक सदमानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा जो कोण पुताक काल जायना तो सासणीक जिवीत देखचो ना सासणीक जिविता विशीं भोव गुणायेचीं उतरां हीं
जुआंवच्या वांजेलांतलीं उतरां. माथेव, मार्क, लूक ह्या तिनूय वांजेलांत थोड्यो संगती आमकां परत थोड्यो ओपाऱ्यो, थोडीं गणितां परत आमकां वाचूंक मेळटात. पूण जुआंवचो वांजेल भोव विशिश्ट विभिन्न जावन आसा. गुंडायेचीं उतरां ह्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटात. देखून जुआंवच्या वांजेलाक गिदाचो संकेत दिला. गीद वयर उपता तरी वयर तावन भोव गुंडायेन जें कितें सकलां आसा तें गीत पळोवंक शकता. तेच भाशेन सांज जुआंवचीं ज्या वांजेलांतलीं उतरां भोव अर्थाभरीत, विभिन्न आनी चड गुंडायेचीं जावन आसात. जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता, ताका सडवंदार म्हूण वळखता. ताणें दिल्ली वाट जो कोण समकता, ताणें दाखयल्ली उखल्लोली ती सतां मोलां पातयेता, ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. जेजू सत कितें म्हूण कळयता आनी त्या व्यक्तीक सुडका लाभता म्हणून ह्या उतरांनी आमकां स्पश्ट कळीत जाता. सस्नीक जिविता विशीं बावार्थ उसारल्या वा उसारच्या व्यक्तींक आमी पळयलां. विविध गणितां मुखांतर जावं पुरो दोतोन पवित्र पुस्तकां मारिफात, शर्मा वेळार वा शिकवणे मारिफात सबारांनी तांचो भावार्थ उक्त्यान उसारलेलो आसा. कोण हें सत भावार्थान मांडून घेता ताका जिवितांत नवो उजवाड लाभता. निराशेतावन बरवशाक, मोतीच्या काळोखातावन मोतीच्या उजवाडाक आनी जीवन तात्कालीक म्हणल्या भोगनातावन अमर जिविताक बरवो सोदितात. हें सत आमी जायते फावटी जिबेन उसारता, तरी हें नीज सत, सस्नीक जिविताचें नीज सत कितल्या मापान आमी आमच्या काळजांत जिरयलां. हें सत आमी आमच्या जिवितांत पाळोवन मुखार सरल्या आनी त्या प्रकार आमची जिणी जियोंक आमी मुखार सून आसा. हेंच सवाल आमी आमकांच हर एक दीस आमी विचारूंक जाय. आमी जाणां मनशा जिणी देवातावन नरम. आवय बापायच्या साहकारान मनशा जिणी एक नवो रूप लाभता. संवसाराच्या पैना वेळी दीस वेता परिपिकाय आपणायता. देवान निर्मिल्लो काळ भरती जाताना ह्या संवसाराच्या गर्भातावन मनशा जिणी देवाच्या कुशीन वसूंक रावूंक खत्रेकता. आमचें जिवीत एक पैन जावन आसा. आवयच्या गर्भातावन बापायच्या गर्भाक संवसारी जिणी तात्कालीक आमी म्हणटा. आमच्या जिणेक एक शेवट आसा. वो शेवट आमी पावूंक आसा. पैन आमी आराम केला आनी शेवट आमच्या जिणयेचो अखरेचो अंत. आनी तो मतीन दवरून ही संवसारी जिणी जियोंक आमकां प्रत्येक रितीन आयच्या वांजेलांतलीं उतरां आमकां उलो दितात. किर्तनगार सस्नीक जिवीत म्हळ्यार अशें सांगता. सस्नीक जिवीत म्हळ्यार सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितेली आनी सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो. किर्तन 20 आनी 3. सस्नीक जिविता विशीं किर्तनगारान उल्लेख केल्ली उतरां हीं. सस्नीक जिवीत म्हळ्यार पुनर्जिवनपण आनी जिवीतच जावन आसच्या सोम्या संगी ताच्या घरांत सदां काल जियोवचें. एक सदें घडी तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. एक फावटी दोग तरणाटे एका दोऱ्याच्या दोनी कुशीन रावून चर्चा करताले. एकलो सांगतालो ह्या दोऱ्याचो कलर धवो आनी एका कुशीन आसलो तरणाटो सांगतालो त्या दोऱ्याचो कलर हळदुवो. एकलो धवो आनी एकलो हळदुवो सांगून तांच्या मदें ते चर्चा करनासले. त्या वेळार त्याच वाटेन एकलो पैनारी पाशार जाता आनी हांचें हें झगडें पळोवन तो त्या दोऱ्यार चडटा आनी त्या दोगांय तरणाट्यांक त्या दोऱ्या वयर आपयता आनी तांकां दाखयता. आनी त्या वेळार त्या दोगांय तरणाट्यांक कळीत जाता
ह्या दोऱ्याक एका कुशीन धवो आनी एका कुशीन हळदुवो कलर वा पेंट थंयसर घाला म्हूण वय तांच्या कडेन एकल्या कडेन मात्र संपूर्ण 7 आसा म्हूण तांणी चिंतलें. तांणी सांगलें सारकें, हेरांनी सांगलें सूख म्हणलें चिंताप तांचें थंय आसलें. ह्या वरवीं तांचें मोदें झगडें जातालें. जर कोणी एकलो आपणाक वयर उबारूंक आयकना तो खंडीत जावन 7 पळोवंक शकना. बांयच्या मानक्या बरी आमचो संवसार आसा तो सबारपोटी तसो सर्वस्व म्हूण आमी चिंतचे आसा. 7 साबार आयाम आसात. सक्कड आयाम समजल्यार मात्र आमच्या जिवितांत 7 उगडापें जावंक साध्य. काळोखांताच्या लोकांक 7चो उजवाड फांकोवच्याक बापान जेजूक धाडलो. पूण हो उजवाड देखूंक त्या लोकांनी इन्कार केलो. कारण तांचे थंय आसलो स्वार्थ, वडपण, हांकार. जें कितें तांच्या चिंतपतां नवें चिंताप आपणावंक, नव्या वाटेन चलोवंक, नवें चिंताप उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक देवान साबार शिकोवन दिल्यारय ती तांकां समजना जाली. आनी आज परत आयच्या वांजेलांत सासणीक जिविता विशीं स्पश्ट रितीन कळीत करता. तसो जावन आसा आमच्या जिणेचो शेवट. देव आनी शेवट नातल्लें तें जिवीत खंडीत जावन व्यर्थ. सलवनी आनी निराशा त्या वेळार त्या व्यक्तीक बांदून दवरलेली बुती. जिणेक बरोवसो ना तर जिविताक खंडीत अर्थ ना. ताका कित्याक जी जंय म्हणलें साबार पावटी ताका कळीत आसना. तसल्या व्यक्तीक कशेंय जियेल्यार जाता. तसलो मनीस कुशालकाय आनी पातकांक दिसपडते जिवितांत बली जाता. संवसारी जिणी शाश्वत न्हय आनी तो व्यक्ती कोण 7 समजूंक वा त्या 7च्या वाटेन चलोवंक प्रयत्न करिना तो अधिकार, मान, ग्रेस्तकाय ह्यो संवसारी वस्तू पुंजोवंक मात्र ज्यो ताचे संगी ओडूंक मात्र प्रयत्न करता. पातकी मनीस खंडीत जावन स्वतंत्र न्हय. स्वतंत्र जाय तर जेजूचेर पातयेनी बरोवसो ताणें दवरूंक जाय. ताचे उपादेश पाळचे आनी ताच्या वाटेन चलचें. कित्याक जेजून सांगलें आसा तुमी म्हजो मोग करतात तर म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात. देखून जेजूची उतरां आमी पाळल्यार आमचो भावार्थ बरोवसो आनीकय दृढ जातलो. आनी तो वेळ आमी शिसांबरी आमी आमच्या जिवितांत सांगूंक सोदतली हांव सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं. तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सासणीक जिवीत कश्टां, मरणां आनी पुनर्जिवनपणा मुखांतर तें जिवीत कसलें म्हूण जेजून आमकां दाखोवन दिलां. आमी पयनार आसांव, पयनासो शेवट आमी जनज आसांव. जें कितें आमी आमच्या दिसपडच्या जिवितांत करूंक जाय, खंयच्या वाटेन आमी चलोवंक जाय त्या विशीं आमकां शिकोवन येदोळूस लाभल्या. बरें कर, वायट सांड हे नियम एका मनशाच्या काळजांत देवान घाला. वायट आदरिनासतना रावचें बरें, पूण वायट घडल्या उपरांत जिणी बदलावानाक जिणी बदलोवंक आमी प्रयत्न करचे चडीत गरजेचें जावन आसा. कोडू वखदाची गुळी बैल्यान साखरेचें मॅन सारोवन दिल्ले बरी. वायट संगतीक आमी साबार पावटी बोलता आनी ह्या बंद पसतावन आमी आमची जिणी बदलूंक जाय. आनी ह्या खातीर आमकां जाय जेजूची काकुळत दया आनी ताचो मोग. असो मोग आमच्या दिसपडते जिवितांत एक घडी एक दिसा आमच्या जिणयेंत आमी नियाळूंक जाय. कित्याक सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आमी पळयता जायते रक्त साक्षी मरणाक ते भियोंक नात. हो संवसार तात्कालीक म्हूण ते जन आसले, सर्ग शाश्वत म्हूण ते जन आसले. दगदवणेक ते भियोंक नात, तलवारीक ते कांपोवंक नात. तांची दिश्ट एक दीस सर्गात येवची आसली आनी तो शेवट मतींत दवरून एक दीस ल्हान संगतींनी देवाचें उतर तांच्या जिवितांत पाळूंक आनी त्या वाटेन चलोवंक उजवाड देखूंक ते धैर्यान मुखार सरले. आमचें जिवीत जावन आसा देवाचें देणें. जर आमी प्रामाणीकपणी देवाचेर विश्वासून जियेता तर सर्गींचें इनाम आमच्या जिवितांत
खंडीत जावन आमी जोडूंक शकता. कशें दर्या मदल्या तारवाक तडीरतावन येवच्या संदेशाची गरज आसा गी, तशेंच संवसार म्हणल्या ह्या दर्यांत आमी जियेत आसतना जेजूच्या ताळ्याक आमी जेजूच्या संदेशाक आमी हर एक दीस खाण दिवंक जाय. ह्या खातीर आमकां जायत्यो संगती आसात, मागणे आसा, साक्रामेंत आसात, पवित्र पुस्तक आसा. विविध रितींनी जेजूचो संदेश आमच्या काळजांत जिरोवंक जायते अवकाश आमकां आसात. सकाळीं सांजेर थोडो वेळ तरी शांतपणी मागण्या मुखांतर जेजूचो संदेश, जेजूची उतरां आमच्या कानांत, आमच्या जिणयेंत आयकून, आमच्या कानांत आयकून त्या प्रकार जियोंक आमी मुखार सरया. ह्या दिशेन आमकां मोरी एक देख जावन आसा. देवाच्या उतरांक ती उक्ती रावली. बावडतान तिणें सत मानून घेतलें. जिणयेन जेजूक तिणें पयलो जागो दिलो. उतरांक मोरयेन बेपारवो करूंक ना. काळजांत ती उतरां जगोवन दवरली. त्याच प्रकार आमी आमच्या जिणयेंत देवाच्या उतराक प्रमुख जागो दिवया. एक सादें दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरचें तर ओन उदकांत बटाटे वा तांतयां उन केल्यार तांतयां घट जातात, बटाटे मोव जातात. उण उदक पूण परिवर्तन दोन रितीचें आमी पळयता. ह्याच उतराचेर उतर आमी वाचता, पूण एकल्या थंय विविध रितीचें परिवर्तन जाता. थोडे देवाचें उतर आयकून धरून काळजाचे जातात, देवाचें उतर आयकून थोडे मोवाळ जातात. वय देवाचें उतर नितळ मनान आयकून जेजून आमकां दिल्लो तो संदेश आमच्या चलते जिवितांत पाळूंक, त्या प्रकार जियोंक. कित्याक जिवीत दिवचीं उतरां हें, जिवीत आमचें शेवटाक पावोवचीं उतरां हें, आनी तो शेवट जोडूंक खंडीत जावन जेजून आयच्या वांजेलांत दिल्लीं तीं उतरां खंडीत जावन आमकां प्रेरण जावन आसात. देवाच्या वाटेन चलोवंक, जेजूचो मोग, खरो मोग आमच्या काळजांत समजून घेवंक आनी उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक खंडीत जावन हीं उतरां आमकां प्रेरण दितात. आनी एक सदें घडी तुमच्या मुखार दवरता. एक फावटी एकलो पेटो सोंस्याक पळयता आनी सोंस्याची पाड धरून तो वेता. हें पळयल्ले हेर पेटेय ताची पाड धरतात. एकलो पेटो आनी खंयसर वेता म्हूण ताच्या फाटल्यान ते धांवतात. मुखार मुखार वेता. पयलो पेटो जें कितें ताणें पळयलां तो शेवट पर्यंत थंयसर पावता आनी सोंसो ताका मेळटा. उरिल्ले पेटे ताच्या फाटल्यान धांवल्ले वेतात, पुरासान जाल्लेंच फाटीं धांवन येतात. शेवटाक ते पावनात, कित्याक जें कितें खंय वेतात तें तांकां कळीत नातलें. त्याच प्रकार जिवीत एक देणें जावन देवान आमकां दिल्लें आसता. शेवट आमच्या जिणयेन मुतीन दवर त्या शेवटा दिवशी मेटां काडूंक कुरपा प्रत्येक रितीन हर एक दीस मागण्या मुखांतर, पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मारिफात, साक्रामेंता मुखांतर, येवकारिस्ता मुखांतर आमी मागून घेवंक आयते जावया. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमकां हर एक दीस येवकारिस्तान भेटता. हें बलिदान क्रिस्ता थंय एकवट जोडूंक आनी ताका सदमानूंक एक बळादीक माध्यम जावन आसा. तोच आमकां सुटका दिवचें सत आनी तोच आमचें ससनाचें जिवीत. पुनर्जीवनपणांतय आनी ससनीक जिवितांतय आमचो बाबार्थ गूण करूंक आनी परवशान आमचें संवसारी जिवीत जियोवंक कुरपा हर एक दीस येवकारिस्ता वेळार आमी मागून घेवया. देवान दिल्लें तें जिवीत संपूर्ण रितीन जियोवंक जायत्यो वाटो आमकां आसात. दिसपडतें येवकारिस्ताचें तें बलिदान कुरपा आमकां भायल्यान दिसना. हर एक दीस आमी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता, पूण हर एक दीस आमी भाग घेत आसतना जेजू क्रिस्ताचो उजवाड आमकां लाभता. आत्मीक रितीन आमी बरेंपण जोवन घेता. भायल्यान आमकां कितेंच दिसना तरी बाह्य रितीन, आत्मीक रितीन आमी ताची कृपा जोवन घेता. जेजूसाचो सांगात आमकां हर एक दीस दिता, ताची कृपा आमकां हर एक दीस लाभयता. तर जेजूच्या कृपेंत वाडूंक आमी प्रयत्न करया. दुसरें जावन आमकां
लाभलेली ती शिकून आमकां लाभलेलो तो संदेश आमच्या चलत्या जिवितांत हेरांक दिवंक प्रयत्न करया. जें कितें आमी समजून घेता, जें कितें आमी जोड घेता तें आमचे थंय दवरूंक मात्र न्हय, आमकां दिल्ली ती देणी हेरांक थंय वांटून घेवंक, हेरांक क्रिस्त सरशी हाडचें तें मिसांव आमच्या दिसपडट्या जिवितांत पाळोवंक, नव्या वाटेन चलोवंक, उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक, ल्हान ल्हान कार्या मुखांतर, ल्हान ल्हान कामां मुखांतर आमी क्रिस्ताची वळख हेरांक दिवंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक केवल स्वा खुशेन आमी केवल आमचेच विशीं चिंतून, आमचेच विशीं चिंतून आमी सर्ग आपणावंक साध्य ना. देवान आमकां दोन उपादेश दिल्यात, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. देवान आमकां दिल्लें तें मिसांव आमच्या चलत्या जिवितांत बऱ्या कामा मुखांतर जियोवंक आनी क्रिस्तान आमकां दिलो तो संदेश हेरां संगी वांटून घेवंक, आमचें संवसारी जिवीत संपूर्ण रितीन जियोवंक देवाची कृपा आमी मागून घेवया. एक दीस सकाळीं वा सांजेचो थोडो वेळ ध्यानपणी देवाच्या आजरपणान करचया. देवान आमकां दिल्लो तो संदेश एक दीस थोडो वेळ तरी चिंतून नियाळ करूंक आनी उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक प्रयत्न करया. सस्नीक जिवीत एक भाग जावन आमकां लाभलें आसता, तसो शेवट पावोंक, ते शेवटा सरशी मेटां काडूंक एक दीस ल्हान ल्हान कार्या मुखांतर, ल्हान ल्हान कामां मुखांतर आमी जेजूची कृपा मागून घेवया. खंडीत जावन जेजूचो सांगात, जेजूची कृपा आमकां सदांच लाभतली. नव्या वाटेन चलोवंक, नवी जिणी जियोवंक जेजू आमकां ताची बेसावां आमचेर सदांच ओत्तलो. इस कृपा एक दीस आमी मागून घेवया आनी देवाचो आदार मागया. आमेन. संवसारी मनशार